कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाझान सांकवाळ पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर मंगळारा शिंदोळे प्रदूषित व्हाळाची पळोवणी केली। व्हाळ दूषित जाला म्हूण थळाव्या लोकांकडल्यान येवपी साबार कागाळी उपरांत ही पळोवणी जाल्या। ह्या संदर्भात पुराय चौकशी करून कारवाय करपाचें उतर थळाव्या आमदारान दिलां। अर्डेक्स ब्युरो रिपोर्ट। घरान गेल्ले घराकडे वयताले पांय म्हाजे दोनूय यादी मोठी जाले आनी सांगुलपो लागली पांय सामके। आमी पयलो हांगसर कपडे धुयताली, कुल्ल्यो पासून खाताली, कितें नुस्तीं पासून खाताली ह्या व्हाळांतली व्हरोन। उदक ह्या झाडां बिडां वापरताली। आतां पयरची खबर उदकांतल्यान गेली त्या वाटेन न्हू, घरा वचून पांय दोनूय यादी मोठी जाली म्हाजे। आतां हांव येयना, वयल्यान सरोन येता, हे वाटेच्यान येयना आतां। वास येता, वास येता, वास मारता, वास येता, किम्स जाल्या, खूब जाल्या। MLA सरान सांगलें की 7 दिसांनी पडिल्ल्या उपरांत जी काय एक्शन घेवची आसा ती हांव पंचायत घेवपाक रेडी आसा आनी म्हाज्या लोकांचो जो कितें प्रश्न आसा तो हांव मिटोवपाक रेडी आसा। मेंबर आनी हे सगळी उदक येता ते वेस्ट येता ते म्हाका इश्कोन म्हणल्यार मुगे लोकांक कांय वायट जावपा नाका। बेगेच्या बेगे MLA नाजाल्यार CMान पासून येवन लोकांक सेफ करपाचें, कित्याक ऑलरेडी नुस्तीं सगळीं काबार जाला। लोकांक इश्कोन कांय जायना जावपा, बेगीच्या बेगी करपाचें सगळें एक्शन घेवपाक एक सांगलात सगळ्यांक, जी एक्शन जावपा जाय हांव डेफिनेटली सरकार आसा आमचो, सरकार करतलो, एक्शन घेतलो। फक्त हें जें जाता म्हाका इतलें आहा, सिवरेजी म्हणून न्हू, तितून सायडीच्यान ती ऑयल पळय दिसता, ते ऑयलीचेर नाल्यार नुस्त्याक कशें मेलें। सिवरेज आसल्यार म्हाका दिसता नुस्त्या मरपा सारकी परिस्थिती ना। नुस्तें आतां एक करबट दिसना। पयलो हांगसर कुल्ल्यो, तिगूर आनी व्हाळयो आनी कितें पळय जितले आसा, धाडी बेश्ट्यो आसताल्यो, आयज एक नुस्त्या दिसना। हेजो अर्थ कितें आहा, हांगसर पेट्रोलियम प्रोडक्ट येयले नंतर कित्याक हेजे पयलू जाल्लो इशू, आनी तेन्ना पेट्रोलियम जेन्ना पळय देंवताले IOTL म्हणटाले आमचे न्हूच। आतां दोनी कंबायन जावं शकता, सिवरेज एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट दोनी मिक्स जावन आयज हो प्रॉब्लम जावं शकता। कित्याक जे तरेन वास मारता, पेट्रोलियम सिवरेजीक घुसले नंतर तो ऑटोमॅटीक कुसतलो आनी वास मारतलो। जो शेळो जाल्लो आहा तो शेळो वेगळे तरेचो, जो जमनी नॅचरल शेळो जावपा जाय तो शेळो ना हांगा। सो आयज इतलें दिसता की जे आमदारान स्टेप घेतलां बरें आहा, ते मुखार स्टेप घेवन तेणें ते कार्य करचें। आनी जर खरोखरच सिवरेज टँकर्स जर हांगसर सोडटा जायत तांकां धरून हांव भुरग्यांकय सांगता, सपोज तुमकां मेळटा कोणी टँकर सोडटा ते जाल्यार इन्फॉर्म करचें, तांकां आडोवचो, इन्फॉर्म करचें, तांकां लायसन्स कॅन्सील करून लावपाचें। सो हे एक बरें स्टेप। आनी हांव मागता की पोल्युशन कंट्रोल जो आमकां आतां रिपोर्ट दितलो तेजे बरोबर ते ऑयल आहा ते ऑयल चॅक करपा सारकी खंयची ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आहा तेंचे कडेन ते धाडून तांकां चॅक करून लावपाचें। तेन्ना कळटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट येता म्हूण। कित्याक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही कितें म्हणटात सिपेज जी जाता तेंगेली ते फावटी तशें जाल्लें काय आपल्याला न्हूच म्हणटाले असो उज हे फसका काडी पेटयल्यार उज लागतालो। तुमी पळयला आसता जाय जाण आसतलो तेन्ना रिपोर्टर, सो तेन्ना तो उज पेट्टालो। ते म्हणटा आमगे न्हूच, जेन्ना मोविनान जेन्ना पळय ते आमकां धमकी दिल्या आनी तेन्ना तें बंद जालां। आनी अशें सपोज तेंगे जर कितें जात हातून बाबान तांकां धमकी दिवची पडटली, नाल्यार सगळे लोकांक घेवन वचपाचें, गेटीर बसपाचें, हातून बाब आसतलो आमगेलो, कितें हितून दुबाव ना। सो हे तर खंयच्यान तरी एक स्टेप घेवप। पयलीं आमी बोवाळ करूनय कांय फायदो ना, जो पर्यंत रिपोर्ट येयना तो पर्यंत हल्ला गुल्ला करून कांय फायदो ना। रिपोर्ट येवनी, रिपोर्टा नंतर आमगे आमदार आहाच फुडली एक्शन घेवपाची। 3 दीस जाले म्हणटा तूं इन्स्पेक्शन करता, वॉट रिजल्ट्स हॅव यू फाउंड? ना 3 दीस म्हणटा 3 दीस न्हू, म्हाका 10-15 दिसां खबर आसतली। कित्याक हांव 3 पावटी हांगासर येयलो, कित्याक आमच्या लोकलान आमचे म्हाका सगळें हें सांगलें अशें जाता म्हणून हांव 3 पावटी येयले। आनी पॉयंट टू पॉयंट टील आयज हांव आमची चिंचोळी आसा, चिंचोळीच्यान हांव सारको हे व्हाळांतल्यान चलोन आमी आमचे थोडे भाव आहले आमचे हांगाचे आख्खे फूल टील आमी ज्वारीनगर देखून आमी वचोन हे हो पयला हो व्हाळ व्हडलो आसा। आनी पयलीं जाल्यार ही आतां म्हाका डावट पडटा सिवरेज जावपाक शकता, कित्याक कितें थिंग हें इशयलें कितें म्हणटा तेका शेडे भशेन सारको दिसता। ती सिवरेज म्हाका अशी डावट आहा, कित्याक आमी पयलें आनी वयर थिंगा हें आसा आमचो STP प्लांट आसा, आनी हो STP प्लांट आहा तो म्हाका दिसता
ती कॅपॅसिटी चड ना आनी हो पावसाचो जो हें येता उदक येता हें आतां चड येता उदक आतां ओके गिमाचें एक चलता तें सिवरेज म्हाका दिसता कितें KLD 750 कितें KLD तें इतलें हें उदक घेवपाक मेळटा सिवरेज घेवपाक मेळटा उदक घेवपाक मेळटा तेज्यान वयता ना हें आतां कितें जालां पावसाचें उदक म्हणल्यार चड जालें तें तितलें तितून सिवरेजीन प्लांटान वचपाचें ना न्हू म्हण तें डायरेक्ट आतां सोडटा आतां एकाय तें मेंटेनन्स करपाक तेका डे बाय डे चोवपाक हेंवूय ना कित्याक म्हाका तिका शॉक जालो कित्याक म्हाकाय खबर आसना बाबा तिका STP प्लांट आसा म्हणून जेन्ना हांव तिका सायडीर गेलो तो भितर पडटा सारको आमी तेन्ना पयलो आनी थिंगासर म्हाका दिसता आतां चालू ना तो आतां कित्याक पावसाचें डायरेक्ट तेणी सोडलेलें आसा आतां हेंच तर आमी ती कंट्रोल केल्लो पूण कंट्रोल केलो जाल्यार ती कॅपॅसिटी ना इतली 750 KLD हें आसा तेका कॅपॅसिटी आसा तेजेन वयर तेका जावपाक लागून आतां हे पावसा इतले हेजेर जावपाक शकना न्हू पूण हें म्हाका डावट आतां म्हाका हांवें आतां 3 दीस हांव कंटिन्यू भोंवता दोंगरांतल्यान ते फुड्यांतल्यान पळोवपाक पूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता हें चड करून म्हाका दिसता सेवरेज कोणूय आतां म्हणटाले ते भाशेन कोणूय तरी हांगासर टँकरान हाडून सोडटा हो म्हाका डावट हांव ना म्हणना तरी आसतना आमी गोवा पोल्युशन बोर्डाक आमी इन्फॉर्म केल्लें काल तेका आमी सडनली आमी तेका आपयलें पळय सॅटर्डे आनी तेणें टेस्टींग केलां तेणें टेस्टींग करपाक रिपोर्ट म्हाका विदीन 7 days तेणें दिता म्हूण सांगला आनी हो रिपोर्ट एटलीस्ट आमकां हो रिपोर्ट येवपासून पासून आमकां मातशें पळोवपाक पडटा हो रिपोर्ट कितें आहा तो मागीर हांव हेजेर आमकां सोल्युशन काडून पंचायताक सगळ्यांक घेवन आमी हें डिस्कस करून लोकां कडेन डिस्कस करून आमी हें फॉर्वर्ड करचें पडटलें कित्याक हो इतलो वास येता घेवपाक जायना लागीं आमचे लोकल आमचे भाव भयणां आसा घरां आसा ती वास येता आनी हें वासाक कितें जावपाक शकता हें जावपाक जायना तेका लागून हांव जाता ती भाशेन आमी हो रिपोर्ट मेळलो म्हणटकूच ताचेर आमी एक्शन घेतलें